सकाळ आवडेता आणि आता आमी 8:45 मिसाक तयारी करता तेन्ना ह्या मिसार मुखेल आनी प्रवचन करपी याज्ञीक आमचो भाव पाद्री सिमियांव फेर्नांदीस, पाद्री सिमियांव पियू धावो गवळीक विद्या मंदिर पास्टरल इन्स्टिट्यूट पायस द 10th आदलें गोंय हाचो वडील तो आयज आमचे मदीं आसा आनी ताचे बरोबर ह्या बलिदानांत वांटो घेतिल्ले पाद्री जो फिल्टायस तो तालिगांव पातकूर कसो वावुरता आनी तसोच ताचे बरोबर आसतलो आमचो फादर जॉन सी पेरेरा सावन जासिंत इगोर्जेचो पादवीगार तुमच्या नव्यान आनी म्हज्या नव्यान ह्या म्हज्या पाद्री भावांक हांव येवकार दितां आनी तुमकांय येवकार दितां आमकां आनी मागता देवा लागीं ह्या नव्यानाचो फळ आमकां सगल्यांक देवान भरपूर दिवचो जें कितें आमी मागूंक नकळो तें पासून देवान आमकां आपले काकुतीन बागयुंचे जेवाजाचे मजतीन दिवचें म्हूण हांव तुमकां बरी कुरपेन भरलेली शिताबेन तुमी वांटो घेतिली तसली भेट मिसाची हांव तुमकां जावची म्हूण आवडेतां. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमचे डायोसेजीच्या आस्काऱ्या भाग्यवंत जुजे वाजाची दोबाजीक परब आमी समोरमताव. आयचे पुर्वेच्या मिसाचो विशय भाग्यवंत जुजे वाजाची देख घेवन जेजूचो नीज पाटलाव करुया. ह्या आमच्या महान गोंयच्या पुताचें भाग्यवंत आनी देखीवंत जिवीत आमी व्हडे खुशालकायेन मनयताव. संतोसान आनी एकाच ताळ्यान आमी पवित्र मिसाचे सुरवातेक गीत गावया. सर्वेस्पराची सेवा करात. कोणाच्यो 2 मुदयो सांडल्यात 2 मुदयो सांडल्यात कोणाच्यो आनी त्या आदी म्हाका आनी कोण सांगूंक आयिल्लो एक भुरग्याची मास्कोत सांडल्या म्हूण. कोणाकूय मेळ्ळ्यार मातशें सांगिस्तीन व्हरोन सिस्टर कडेन दिवचें म्हूण मागता. कोणाकूय मेळ्ळें जाल्यार सांगिस्तीन व्हरून सिस्टरी कडेन दिवचें म्हूण मागता. देव बरें करूं. भाव भयणीनो, आयचे मीस तिनवाशी मनान आपलो वेवसाय बरे भाशेन फळां बरी चल्ल्या खातीर भेटयता द शिरोडा प्रोग्रेसीव अर्बन
मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी तांच्या देण्या पासत आनी तांच्या वावरा पासत किरीत भाशेन देवाक दिनवासिया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमया जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज आमच्या गोंयच्या महा 2 प्रांताच्या आस्काऱ्याची सांत जुजे वाजाची दोबाजीक परब आमी समोर रमताव, जाचे खातीर गोंयची आख्खी पवित्र सभा संतोसाच्या उमाल्यांनी भरून त्रिएक देवाची वाखाणी करता. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास. जानेराचे 14 2015 ह्या वर्साक जुजे वाजाक सांत म्हूण शिक्को मारून बापान आपल्या मोगाचे आनी चड मोलाचें दान आमकां दिलां, ते मेरेन ह्या वर्साक 9वे फावटी ताची परब व्हडे कुशालकायेन आनी सगळे भोगतेन आमी समोर रमताव. ह्या गवळीक वर्साचो विशय आनी सांत जुजे वाजाचें जिवीत दोळ्या मुखार दवरून आयच्या भावार्थाच्या समारंभणेक आमी विशय विचून काडला तो हो. बागीवंत जुजे वाजाची देख घेवन जेजूचो नीज पाटलाव करुया. सुपुल्लो सातुल्लो ल्हानूच जावन मुणगे तो जल्मलो, वाडलो, भोंवलो, वावुरलो आनी मरो पर्यान एकूच उतरान सगळी ताची जीण जेजूचो नीज पाटलाव करची एक थांबोन आसलेली यात्रा जाली आनी हाचो फोल म्हणल्यार आपलें जिवीत करचून जायते ओतमे ताणें देवाक जोडून घेतले. हे भाशेन तो आमकां आमचे क्रिस्ती जिविताक एक व्हड नमुनो जाता. तर सांताचे देखीन आनी मोजोतीन आमच्या जिवितान आनी केरीत भाशेन आमी जियेताव त्या त्या बेसान जावन आमच्या दिसपटे चालीन, वागणुकेंत, उतरांनी, कोरण्यांनी आनी आमचे देखीन उर्बेन केल्लो जेजूचो नीज पाटलाव दिसून येवंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां कृपा मागुया. भाव भयणीनो, जायते फावट जुजे वाजाची देख घेवन आमी जेजूचो नीज आनी खरो पाटलाव करूंक घोडे आमचे मनीस असोक्तायेक लागून चुकल्या. ह्या वेळार देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळीं हांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बाय घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. So
देवान आमकां दिल्ल्या बागेवन जुजे वाजा पासत आनी हेर घेतलेल्या सोबार तरेच्या उपकारां पासत मोहिमा उचारून कुशालकायेन त्रियेक देवाची वाखाणणी करुया. सगळी आणि शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभव पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाचे शिळे तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. एक घडी बरोगीच रावन आमची सोणेकल्याची गरज बायगेवन जुसे वाचाचे विनवणेन बापा मुखार दवरुया. देवा तुझ्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्कार्या सांत सुसेवासाचे देखीन आनी मुनियारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आसेच्या शिमापर्यंत पोरसळायली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर परगटलोले आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले तुजे पोरचेचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. ताचे मसतीन आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक वाडय. शुभ वर्तमानांची विस्वासी साक्षीदारां आमकां कर. जेजूचो नीज आनी खरो पाटलाव करूंक आमकां शिकय. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जी येता आनी रासवत चलयता सासनांच्या सासनांक. जेरिमियास प्रवायदाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरिमियास हालिकाचो पूत याज्ञिकी घरांतलो अनुतोन शारांत बेजिमिनाच्या प्रांतांत रावतालो. ताचीं हीं उतरां सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारच्या आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्माच्या आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें सर्वेस्परा पळय हांव उलोवंक नकळो. हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो हांव एक भुरगो अशें म्हणो नाका. हांव तुका धाडटां ताचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायतां तितलेंय तांकां सांग. तांकां भिवनाका कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सोवी हांव आसां. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें पळय म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. उमटून आनी मोडून ओडूंक इबाडूंक आनी भस्म करूंक नव्यान बांदूंक आनी ओपूंक सगल्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आयज हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतर हें. बागेवन जुजे वाज दर एक आपल्या जिविताची गोडी बापाच्या हातान घालून जियेलो. आमचें जिवीत तसलेंच एक दिसपट्टें समर्पण करूंक बासावून आमचो जबाब स्तोत्रांतल्यान असो दिवया. सगल्या परजांक कळयात देवाची कवतीत वेजमिता. Sabah.
Sabah. Sabah. भाग्योन पावलून कोरीतकारान बरयलोलें पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणांदो, शुभ वर्तमान परगोतचें काम म्हणल्यार म्हाका व्हडवी न्हय, तें एक म्हाका कायदो. तें हांव परगोट करिना जाल्यार म्हजी कोता. म्हजे कशी हें काम हांव कोत्तां जाल्यार म्हाका मजोरी मेळ्ळी, पूण म्हजे कशे विणें हो कारबार म्हजे हातीन केला जाल्यार म्हजी मजोरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता तो होक सोडून हांव तें फकत परगोट्टां जाल्यार तातूंत म्हजी मजोरी आसा. सगळ्या मनशां चोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगळ्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्याचो गुलाम जाला. अस्कोतांक जोडून घेवचे अस्कोतां बरोबर हांवूय अस्कोत जाला. थोड्यांक पूण कशे भाशेन तारोन जोडून घेवंक हांव सगळ्यांक सोगोत जालो. शुभ वर्तमान म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव कोत्तां. देवाचें उतर हें. उबी रावुया आनी कुशालकायेन उद्गार गावुया. Sorves por tumche sove asu. Luca por mone Jesu Christa ce शुभ वर्तमान. सोम्यान आनी 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरान आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब
पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लांग्या मोदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दवरात. बोक्षे वो बुती वो वाणो व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच होडकी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावन तांगेर आसा तें खायात आनी पियात, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घोराघोरी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोकरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटा तें खायात. थंय आसती त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज लागीं पावलें अशें सांगात. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे मोगाच्या भाव भयणीनो, 20व्या शेंकड्याच्या शेवटाक फुटबॉल खेळा मळार एक तरणाटी खेलगडी उपसलो. ताचें नांव फिलीप मळनी. फुटबॉल मळार तो जायतो परसळ्ळो. दुडवांची जायती येणावळ ताका आसली. संवसारांत मोजेन दीस सारूंक जायतीं सोंपेपणां ताका मेळटालीं. पूण 21व्या शेंकड्याचे सुरवेक 2008 वर्सा ताणें फुटबॉल खेळ सोडून दिलो. एक वर्सभर आपल्या जिविताचेर नियाळ केलो. मागणें केलें. नियमीत मिसांत वांटो घेवंक लागलो. आनी असल्या संदर्भान देव आपोवण्याची ताका जाग जाली. आनी सगळें सांडून हें मुणयारपण स्विकारूंक तो सिमिनारीन भितर सरलो. आनी 2017 ह्या वर्साक ताणें याज्ञिकी संस्कारणी घेतली. आनी हे संस्कारणी दिसा जायते बातमीदार मुलाखत घेवपी ताचे शिवून ताका असो विचार केलो, तूं फुटबॉल मळार इतलो परसळटालोय, मँचेस्टर युनायटेड ह्या पंगडाक तूं खेळटालोय, कितले दुडू तुका मेळटाले, संवसारान मोजेन दीस सारूंक तुका सोंपेपणां आसलीं. हो खेळ सोडून तुवें पाद्रीपण कित्याक वेंगळयलें? आनी तेन्ना ह्या खेळगड्यान जाप दिवन अशें म्हळें, म्हाका फुटबॉल खेळाची खूब आवड. हो खेळ म्हाका एकदम बरो लागतालो. पूण ह्या खेळांत म्हाका भितरली कुशालकाय नासली. भायलें दादोसपण मेळटालें, पूण भितरल्यान म्हजेच भितर एक रितेपण कशें हांव अनुभवतालो. हांवें हो खेळ सोडलो. म्हज्या जिविताचेर एक नदर मारली, खोल नियाळ केलो आनी शेवटी म्हाका देव जेजूचो पाटलाव करूंक आपयता हें सत कळून आयलें. आनी आज हांव खऱ्यांनीच भितरल्यान दादोशी, भितरल्यान खोशी आनी एक कुशालकायेक शीम मेरना. आनी हीच कुशालकाय जेजूचो पाटलाव करून दुसऱ्यांक वांटूंक म्हज्या काळजाचो आवंडो. भाव भयणीनो, देव काळा काळी मनशांक आपयता, मनशांक आकारता आनी मनशांक पाटयता. आनी हें सत आयच्या
तिनूय वाचपांनी आमकां नियाळूंक मेळटा. आयचें पयलें वाचप जेरमियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें. देव ह्या प्रवाद्याक ल्हानपणीच तोरणेच पिरायेर हें आपोवणें करता. पयलो हो प्रवादी ल्हानशी आडकोळ घालता, पूण सर्वेस्पर आपलें आसणें ताका भासयता, आपलें उतर ताच्या तोंडान घालता, आपलो हात ताच्या ओंठांक लायता आनी हे भाशेन हें मिस्सांव फुडें व्हरूंक ताका पुरतो करता. हाचें दुसरें वाचप बागेवन पावलून खोरीतकारांक बरयल्ले चिटी वेलें. आनी थंयसर बागेवन पावलू आपल्या मुणयारपणाचो उगडास करता. जरूरी जेजूक भेटचे आदीं तो जेजूच्या पाटलावदारांक पिडापीड दुमाळो दितालो. तरूय एक पावट केरी दर्शनान हो जेजूचो अनुभव घेतल्या उपरांत तो जेजूचो कोयदी जालो. आनी हो माताळो तो आपणाक जायते पावट वापुट्टा, हांव सुमयाचो कोयदी, हांव सुमयाचो पाटलावदार. आनी हाच्या दुसऱ्या वाचपान तो म्हणटा, शिव वर्तमान म्हणजे जेजूची बरी खबर परगटूंक म्हाका ओडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. आनी तें तर हांव फुकट परगट करिना जाल्यार म्हजें खोटा. ते फुडें तो म्हणटा, जेजू पासत हो जेजूक मनशांक सोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट चलां. जाल्यार आयच्या शिव वर्तमानान आमी ब्यास्तर जाणांक पाठयले हाची खबर आयकुल्या. जेजू ह्या ब्यास्तर जाणांक आपूण वेचो आसलो त्या त्या नोगरांनी, त्या त्या गांवांनी दोगां दोगांक धाडटा. एके भाशेन आमच्यान म्हणूं येता, जें काम जेजू करचो आसा तेंच काम जेजूच्या पावलांनी चलून ह्या शिसांनी करचें आसा. आनी थोड्या वावराचो आमकां आयच्या शिव वर्तमानांत उगडास केला. देंवचार काडप, पेकोवणी दिवप, वायटाकारांक बरीं करप, कुटुंबांक शांती वांटप, हें जेजून केलें तेंच काम हे बियास्तर जाण आपूण करूंक फुडें वेतात. मोशा भाव भयणीनो, आज व्हडा दोबाशान आनी काळजाचे भक्तीन आमी आमच्या आस्कार्या भाग्यवंत जुसेवासाची परब मनयता. आनी हो सोबीत सादो विशय आमी घेतला. भाग्यवंत जुसेवासाचे देखीन जेजूचो पाटलाव करुया. ह्या आमच्या नियाळाक आनी आमच्या जिविताक जेजूचें जिवीत, भाग्यवंत जुसेवासाचें जिवीत दोळ्या मुखार दवरून 3 कल्पना आमी व्हरुया. जेजूचो पाटलाव करता तो मनीस जेजूच्या पावलांनी चलता. जेजूचो पाटलाव करता तो मनीस जेजून केलें तें आपल्या जिवितान करता. जेजूचो पाटलाव करतलो मनीस जेजून जें कितें परगटलें तें आपल्या उतरान, देखीन आनी जिविताचे चालीन आपूण परगट्टा. पयली सुवातेर जेजू आपल्या जिवितान देवाच्या तीर संबंदान जियेलो. आमकां शिव वर्तमान सांगता ते भाशेन तो जायते पावट एकसूर जाग्यार वचून मागणें करतालो. आपल्या बापा थंय हो संबंद ओदीक तिरायतालो. आपल्या शिसांक शिकोवन दितना सोबार पावट तो बापाची खबर सांगता. तो म्हणटा, हांव म्हजो वावर करिना, बापाचो वावर करता. हांव म्हजें खाशेल्लें तें उलयना, बापाचें तें उलयता. हांव बापा तावन आयलां आनी बापाशी वेतां. आमच्या आस्कार्या जुसेवासान देवा थंय तीर संबोवन सांबाळ्ळो. आमी जाणव ल्हानपणींतान तो जायतो वेळ मागण्यांत सारतालो. अदीक करून पवित्र संस्कारा मुखार वेळ सारूंक ताका खूब आवड आसली. आनी हे भाशेन देवाच्या संबंदान तो तीर गोट रावलो. आमच्या आर्सेबिस्पाची ह्या वर्साची गवळीक चीट देवाच्या संबंदान जिवंक आमकां आपयता. आनी हो संबंद तिरावंक तो आमकां 3 सादे उपाय सुचयता. पयलो म्हणटा मागणें.
आमी जायते पावट घडये आयकता, प्रेयर इज नॉट जस्ट आस्किंग फेवर्स, इट इज ग्रोईंग इन रिलेशनशीप विथ गॉड. मागण्या वरवीं आमी देवाच्या संबंधान वाडटा. दुसरे सुवातेर म्हणटा पवित्र पुस्तक, आनी पवित्र सभेची शिकवण आमकां सांगता पवित्र पुस्तक जावन आसा एक युक्त उपाय देवाची आनी मनशाची भेट घडोवन येवंक. आनी तिसरो उपाय म्हणटा पवित्र मिसाची भेट. मिसाचे भेटेन आमी जेजूक आमच्या जिवितान व्हरता आनी हे भाशेन आमचे सवे हो दैवीक एकवट तिरायता. जेजून तर देवाताय एकचार तिरायलो, बायगेवन जुसेवाच देवाच्या एकचारान संबंधान जियेलो. आमी जेजूची पाटलावदारां कशीं हें करूंक भोव गरजेचें. दुसरे सुवातेर जेजून सगल्यांक वेंगोयली. ही वॉज ऑल एम्ब्रेसींग. जेजूच्या मुणयारपणांत, जेजूच्या वावरांत, जेजूच्या संबंधांत सगल्यांक वांटो आसलो. पातकी आसले, खोडकार आसले, धोंड वसुलदार आसले, ताणें विचून काडलेले शीस आसले, हे भाशेन तरेतरेच्या मनशांक जेजून आपणायले आनी वेंगोयले. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्योन पावलो म्हणटा हांव सोगटांक सोगोट जालो. जेजू सोगटांक सोगोट जालो. तेच भाशेन आमचो आस्कारी भाग्योन जुसेवास सगल्यांक सोगोट जालो. ताणें जेजूच्या मना प्रमाणे मनशां मदें वेगळो चार केलो ना. ताणें ओसगाची पिडा सुद्दां श्रीलंकेंत वाडत गेली तेन्ना सगल्यांक सेवा दिली. आपल्या धर्माच्यांक दिली, आपल्या धर्माची न्हय तांकां दिली. जाती कातीचो वेगळो चार अंतर ताणें केली ना, तो सगल्यांक पावलो. ह्या वर्साची आमचे गवळीक चिटींत आर्सेबिस्प मनशां थंय संबंद सांबाळूंक आमकां आपयता. आनी खेरीत भाशेन आमी जीं मनशां कुडीन ओसोक्त आसात, जीं मनशां घरांतावन पयस आसात, जांकां आमी घडये मायग्रंट्स म्हणटा, ओ जीं मनशां घडये एकसुरी आसात, जीं मनशां घडये कोण नासतना आपले दीस सारतात, उत्तार पिरायेर पावल्यांत, असल्यांक वेंगोवंक, असल्या थंय बरो संबंद सांबाळूंक आनी हे भाशेन जेजूच्या पावलांनी चलून जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां आपयता. आनी तिसरे सुवातेर आमच्यान म्हणूं येता जेजून कुटुंबांक बरें मार्गदर्शन दिलें, जेजून समुदाय बांदून हाडलो. आमी आयच्या शिवर्तमानांत आमी पळयता जेजू हे व्यास्तर जाणांक मुणयारपण दितना तांकां घोरांनी वचूंक फरमायता. कुटुंबांक शांतीचें देणें दिवन कुटुंब तिरावंक उलो मारता. तेच भाशेन आमी जाणाव तो 12 जाणांचो समुदाय वेंचून काडटा आपणा बरोबर आसूंक. आनी हे भाशेन हें समुदायीक मन तो आपल्या पाटलावदारांक उगडाप हें करता. आमच्या आस्कार्या भाग्योंत जुसे वाचन अदीक करून श्रीलंकेंत हे आपले मुणयारपण चलयतना समुदाय अखंड केले. ह्या समुदायांक फुडारी ताणें आकारून हाडले आनी हे भाशेन हे भावार्थाचे जमे फुलत आनी फळां भरीत जायत गेले. आमचे गवळीक चिटींत आमचो आर्सेबिस्प आमकां ह्या वर्साच्या प्राथमीकतायांचो प्रायोरिटीज आमचो उगडास करतना कुटुंब अखंड करूंक, समुदाय जिवाळ करूंक उलो मारता. आनी हें करूंक आमकां 2 नमुणे दिता. कुटुंबाक पवित्र कुटुंबाचो नमुनो आनी समुदायांक पयल्या क्रिस्ती भावार्थ्यांचें गोवायकेचें जिवीत. भाव भयणीनो, आमी जेजूचो पाटलाव करतले जाल्यार आमच्या कुटुंबांत आमी बरे संबंद सांबाळूंक आनी त्याच बरोबर आमच्या समुदायांत आमी गोवायकेचें जिवीत जिवन तें जिवाळ करूंक गरजेचें. आमच्या आस्कार्यान भावार्थान बोरवाशान आनी मोगान जेजूचो पाटलाव केलो आनी भाशेन आमकां
तो व्हड देख जालो. ताचेच देखीन आमच्याय दिसा दिसपट्ट्या जिवितान आमी देवा थंय एकचार सांबाळून पेल्या थंय एकचार तिरावन कुटुंबीक आनी समुदायीक जिवीत मजबूत करून जेजूची कोरी आनी नीज पाटलावतारां जावंक ह्या मिसांत देवाची कृपा आनी बळ मागुया. उबी रावया आनी आमचो भावार्थ सोबेमाचार उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या वसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुता आमच्या समया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभवलो, अंकवार मरितान सोलमलो, पोंस पदकाल ताणें कोस सुसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उसव्याक बसला, तुवें थंय जिव्यान मेल्ल्यांची मनसवी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भक्षणी, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. भाव भयणीनो, ह्याच भावार्थान आमच्यो गरजो आनी समेस्तांची मागणी बापा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी, पाद्रींनी आनी महत्वाशांनी आपले खाजगी तशें मुणयारी जिवितान जेजूचो नीज पाटलाव करूंक, आपले बागवेनपणान जोडूंक आनी ह्या वरवीं मोगान केल्ले सेवेंतल्यान आपले पुर्जेकूय खुर्सा वेल्या जेजूसी ओडून हाडूंक, बागवेनपणाचे नमुने ते जावंक आनी ती जेजूची नीज आनी उर्बेवून पाटलादारां जावंक पावूंक बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी आप आपलो धर्म पाळूंक कसल्योच आडकोळी घालिना जावंक आनी धर्माच्या नांवान पोरजे मदें फुटी आनी दुस्मानकायो वाटावंक, पूण वेगवेगळ्या धर्मा वरवीं तांचे मदें एकचाराचें मन आनी भावपणाचें बांदपास अदीक घट करूंक सगल्यो सवलती आनी सोंपेपणां तांणी दिवंक देवा लागीं मागुया. आयचे परबे सोमयार आमच्या आस्काराचे मजतीन आमचे देवसोजीचेर भरपूर आशिर्वाद पडूंक आनी खेरीत भाशेन हालीं विचलेल्या कार्डियालाक तिच्या वडिलांक पवित्र आत्म्याची भरपूर जाणवाय, बुद्ध, शाणेपण आनी तशीच बरी भलायकी दी म्हूण आनी चालू आसलेली परिशद आनी ह्या गवळीक वर्साचो विशय म्हज्या फाटल्यान येयात मनान दवरून आख्ख्या संवसारान पवित्र सभेक आनी आमचे देवसोजीक पुष्कळ ओत्मीक बरेपणां येवं म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे देवसोजीन आनी खेरीत भाशेन सांकवाळे बागवन जुजे वाजाचे खानतोरीन चलतल्या साबार ओत्मीक कार्यावळी वरवीं आमच्या सांताचें देवसांव सगल्याक चडत वाडत वचूंक आनी ह्या करूंक आमी सगल्यांनी भार घेवंक, तशेंच आमच्या गोंयच्या मानेवंत पाद आज्ञालाकूय बेगीनूच सांताच्या वर्गांत भितर काड म्हूण बापा लागीं मागुया. हे आयचे दबाजीक परबे वरवीं हांगा हाजीर आसलेल्या सोमेस्तांचेर बागवन जुजे वाजाचे मजतीन साबार सर्गीचीं बेसांवां
उतल्यार पुरो म्हूण आनी ताचेच मिणवणेन थांबोन आसतना आमी मागता ते साबार गरजांक देवान कान दिवंक भोव करून आमच्या सांताची वर्सावळीची नोवेनां आनी परब जाता त्या जाग्या विशीं साबार प्रस्न उप्रासलेले आसात तांकां जबाब दिवन बेगूनच तांतली आमकां सुटका दी म्हूण बापा लागीं मागुया. ओ दयाळ बापा, ह्या आमच्या मागण्यांक आमची मागणी आमच्या काळजांत आसात तांकां दोयेन कान दी. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. दाना तयारेचो आनी ती देवाक भेटोवचो वेळ हो. ह्या दाना बरोबर आमची काळजां, आमचें सूख दूख, आयचे पोरवेची कुशालकाय आनी सोर्व आमगेलें ह्या उंड्या सोऱ्या वांगडा वेदीचेर दवरुया. गीत गावया निर्मळ भेट उंड्या सोऱ्याची. सगळीं उबी रावया. भाव भयणीनो, हे मोच्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. भोव मोगाळ बापा, सांत सुसेवासाच्या आमच्या गोंयच्या 2 प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मनांक तुका आमी भेटयता त्या देण्यांचेर कोनवाळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोळ काळजांनी ही देणी भेटोवन हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवंतपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं उपयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारां आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुसेवास तुज्या भक्ताच्या मनांक ही परब समरमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती करता. Oh
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आखे प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापाक, फिलिपनेर आमच्या गवळी बापाक आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रीती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो वरवाचो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचुडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव क्वारमारी देवाचे माई सांगती, बाकी तिचो पोती, बाकी धर्म दिता, बाकी वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासना. बायग्योंच्या सेवाचा भाशेन आमी जेजूची कोरी आनी नीज पाटलावदारां जावंक आमकां कृपा आनी बळ मागून जेजून शिकयल्ले मागणे बरोबर म्हणुया. आमचे बापा, तुजी कशी सकार जाता, आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची इचकलोल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां गस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो आशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता.
म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोशी येताय आनी राजवत चलयताय सासनांच्या ससनांक. सुम्याची शांती तुमचे सवे आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू आपलो पाटलाव करूंक आमकां गोठाय बोळ दिता तो. ताच्या जेवणान वांटो घेतात ती आमी सुभागी. तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. सर्गी जेवण तयार जालां. जेजूक आमच्या काळजांत घेवंक शुभ वेळ पावलो. मानान आनी ल्हानविकायेन कुमन्याव जेवंक फुडें सरूया. पवित्र कुमन्याव हातार ओ जिबेर घेवं येता. दुसऱ्या धर्माचीं भावां भयणां आसात जाल्यार कुमन्याव घेवचो न्हय म्हूण आमी विनंती कोत्ता. Non-Catholic brothers and sisters are requested not to receive the Holy Communion. आमचे फुडारी दाखयतात ती मांडावळ सांबाळची म्हूण मागता. आमी गीत गावया मोगा वांटप.
प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, सांज सुसेवासाक मान दिवन ह्याचे दोबाचीक पोरवे दिसा संतोषान आमी घेतलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भाव भयणीचे सोडवणेचो हुस्को धरून शिव वर्तमान परगटूंक दिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. मातशें बसूया. मोगाळ म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें पयलें उतर म्हणल्यार तुमकां भाग्यवन जेवाजाची आमच्या आस्कऱ्याची कुरपेन बोललेली आनी बेसांवांनी बोललेली परब हांव आवडयतां. आमचो देश, आमचे दिवोसिजीचो आस्कारी तो म्हणटोच आपलो दोळो हे दिवोसिजीचेर दवरून तो राखता, सांबाळटा, तिची वाड पळयता. कसल्याय तुफानाक आमची दिवस सांपडल्यार तो ही वाटायता, आमचो परामोस करता, कितल्यो वस्तू आमकां तो मागून दिता देवा कडेन. म्हणटोच ह्या निमतान हांव तुमकां आमच्या बाबाची जुसेवाजाची काळजंतान कुरपेन बोललेली आनी बेसांवांनी बोललेली परब तुमकां आवडयता. आनी बरोसभर मागता देवा लागीं आमचो भाग्यवन जुजे ताची भक्ती संवसारभर सगळ्या सुवातांनी ताची खबर जायत्या जाणांनी करची. ताचें जिवीत, ताचें मुण्यारपण जायत्या संवसाराच्या कोणशांनी फांकारचें म्हूण हें आमचें आवडे. आनीक पावटी तुमकां अ व्हेरी हॅपी एंड अ ब्लेसड फीस्ट टू यू. केरीत भाशेन आयज हांव दिन वासूंक सोदतां आमचो पाद्रे सिमियांव फेर्नांदीस, जो आमचे मदें आयज आयलो. मुखेल यादनीक आनी प्रवचन ताणें केलें आनी प्रवचन केलें म्हणटा तेन्ना बरे भाशेन इस्कुटावन बऱ्यो वस्तू ताणें आमकां सांगल्यात. कशे भाशेन जेजूचो आमी पाटलाव करूंक जाता ते जायते उपाय ताणें आमकां दिल्यात, जायतीं उदाहरणां दिल्यांत. ताणें आमकां उदकाशी वेल्यांत आमी आतां उदक पिवंक जाय, तो पिवचो ना, आमी पिवंक जाय. इतलो आमचे मदें तो येवन आमकां वेळ दिलो. ही पवित्र मिसाची भेट भेटयली, देवाच्या उतराची गिरेस्त आमकां दिली, ओतमेन आमकां गिरेस्त केली. ताचे पासत फादर सायमन सिमियांव तुका हांव किरीत भाशेन दिन वाचतां ह्या बाबा भयणीच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान. आनी जशें आमी सगळीं जाणां ताचेर जायत्यो जबाबदाऱ्यो ताच्या बुजाचेर आसात, ताका देवान आनी भाग्यवंत सेवाजान मजत करची म्हूण आमी हे आवंडे ताकाय दिनवासनेचे आवंडे पाठयता. तेच भाशेन ताचे बरोबर ह्या बलिदानांत वांटो घेतात फादर जोफिल डायस, तालिगांव इगर्जेन तो पातकूर कसो वावुरता. आनी त्या मागीर फादर आमचो जॉन्सी पेरेरा सान जासिंत हे इगर्जेचो तो पादविगार. आमची इल्लीशी कार्यावळीची खबर तुमकां हांव सांगूंक सोदतां. आतां दोबाची पुर्बेचे मीस 10 वाजता वेळ जायत आयलो. खरें म्हणल्यार आमचो बिस्प कार्दियाल साहेब आतांच पावला आनी म्हाका ताका सोडून येवचो पडलो हाका लागून. म्हणटच आतां 10 वरांचेर मीस जातलें आनी तो आमचो कार्दियाल साहेब, आमचो आरसे बीस फिलिप नेरी कार्दियाल फेरांव आमचे खातीर हे मीस पेटयतलो आनीक प्रवचनूय करतलो. आनी ताचे बरोबर सहभागिलीपणांत बलिदानांत वांटो घेतले दोग जाण बिस्प तरी. आनी मागीर त्या उपरांत आमकां 12 मीस आसा. हे आमचे सोयेचें मीस जुजेबाजाच्या घरांत ओरातोरीच्या कुडांत हे 12 वरांचेर आमी मीस करता ताच्या मानाक. आनी मागीर सांजे 2 उरल्यान ती मिसां 4 वाजता कोंकणी भाशेन आनी मागीर निमणें मीस 5:30 वाजता ते इंग्लीश भाशेन भोव करून कामाक वेतात तांचे पासत ते आमी मीस हाडून दवरला, कित्याक आयज कामाचो दीस. थोड्योश्यो वस्तू ह्या घराच्यो म्हणजे ह्या जाग्याच्यो सवलती तुमच्या दोळ्या मुखार हांव दवरूंक सोदतां. तुमी जाणात त्यो, पूण तरी आसतना हे फावटी मातशे बंदोबस्त दुसरे भाशेन केला देखून कोणाकूच कितें चुकोवंक नाका म्हूण हांव बेश्टें थोडक्यान तुमकां सांगता. कोणाकूय मिसान दिवंक जाय,
ओ उपकार मागणी विनंती बरोवंक सोदताय जाल्यार ओ देणगी डोनेशन दिवंक सोदताय जाल्यार वो आमच्या स्टॉलान कितेंय धर्मीक वस्तू घेवंक सोदताय बो करून आमचो कॅलेंडर जो तुमी चुकोवंक फावो ना कित्याक ताचेर आमच्या चालू आसलेल्या परिशदेचेर तो आदारलेलो आसा कॅलेंडरान जायती शिकोवणूय मेळटा फर्स्ट एड सेल जिवाक तुजें मातशें बरें दिसना जाल्यार तशेंच वॉशरूम फेरी पिवपाचें उदक आनी आमचें सेंट जोझफ वाज कॅन्टीन तुमच्या पोटाचें पळोवंक ह्यो सगल्यो सवलती तुमचे पासत आसात बागेवन जुजेवाजाची सांतवार सांकवाळ लोकांक उक्ती आसतली सांताची मुर्तीचो होमो घेवंक ओ भेट दिवंक सकाळीं 7:30 ते 1 आनी सांजे 3 ते 7 पर्यंत खरें म्हणल्यार आमी नव्यानाच्या पयल्या दिसा सावन हें करीत आयल्या आयज आनी फाल्यां निमणो दीस म्हणटच हें मातशें सांगूचें आमकां दिसलें ज्या आमच्या भावा भयणांक आयकुपाची कठीणाय आसा आवगोडाय आसा हियरींग इम्पेरमेंट तांचे पासत बाबा बुडीनो जशें जायते फावटी आमी सांगलां हें 10 वरांचें मीस ह्या 10 वरांचें मीस ताची समजणी खुणांनी तांकां दितल्यात आमचे मदली एक भयण हांगा येतली आनी मिसाचे सगळी आमी कॉमेंट्री जावं कितें म्हणटा तें आपले खुणांनी तें आमकां बो करून कोणाक ही कठीणाय आसा आयकुपाची तसल्या बाबा भयणांक ती खुणांनी ही मिसाची समजणी दितली ही सवलत आमी दिता कित्याक आमकां सगळीं म्हत्वाची कोणूच कोण बेरो ओ थोंटो ओ कितेंय मोनो म्हूण ते आमकां जोड जायनात देवाकूय जोड जायनात ते म्हणटच आमी तांची अपुरबाय करूंक जाय आनी हें मनान धरून आमी धाकटुली सवलत आमचे लागीं जाता ते भाशेन दिल्या सो दीस मास वील बी इंटरप्रेटेड इन सायन लँग्वेज आनी आतां बाबा भयणीनो ही दोबाजीक परबेच्या मिसाक आमी तयार जाता तेन्ना बरेंशें वातावरण आमचे भितर रचून हाडुया बरेंशें वातावरण म्हणटा तेन्ना जायती कृपा जायती बेसांवां देवाची आमकां मागून घेवची म्हूण बागेवंचे सेवाजान ती आयज हे परबे दिसा आमकां सगल्यांक आमच्या घरान घरा भायर आमी काम करता ते सुवातेर सगळ्याक आख्या संवसाराक पासून ही ताणी देणी ह्या आपल्या परबे दिसा ताणें दिवची आनी आमी आमच्या वद्दान बरे भाशेन वांटो घेवंक हे मिसाचे भेटेन आमी प्रयत्न करुया उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन जेजूचो नीज पाटलाव करूंक वचून यात ताच्याच मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार ह्या परबेच्या मिसांत भोक्तीन आनी भावार्थान आमी वांटो घेतलो देवाची सोबार देणी आनी बेसांवां आमकां फावो जाल्यांत आमच्या आस्काऱ्याच्या पावलांनी चलून आमी जेजूचे नीज पाटलावदार जावंक ताचीच मोजत मागून ताच्या मानाक गीत गावया जुजे वाजा आमच्या भावा